मिसा जिथे सवा जेजू बाळकाक अर्गां जावन मिसा भेटयतात. रुबेना क्रास्ता आपल्या 23rd जल्मा दिसा, जविटा कोर्डेरो 25th बर्थडे, क्लॉड डिसोजा बर्थडे, पूजा जलन, रोजी डिसोजा, आग्नेस वेगस निकुटाम, वीणा फर्नांडिस, पौल लाकिन, विवियन डिसोजा निकुटाम, तेरेजा डिसोजा, ओनिल क्रास्ता, एमी पायस, वीणा मिनेजेस, याडन डिसोजा, विक्टर लसरादो निकुटाम, आग्नेल डायस, विजय सेरावा निकुटाम, विनोद डिसोजा, डेलिया आणि विल्सन, नितेश क्रास्ता, मरिया डिमेलो निकुटाम, ग्रेगरी आणि शांती कुटिनो, विलियम डिसोजा, हेलेन लोबो, लिली लोबो, जुलियाना मचादो, मयूर करकेरा, रीटा कोएलो, विंडेल मोरस, पियूस डिसोजा, सुमन डिकोस्ता, एवा डिसोजा, जेसिंता लुइस, अनिल फर्नांडिस, एलिस सिक्वेरा, इयन आणि अविनाश, विल्फ्रेड डोरोना आपल्या प्रत्येकतेचा वांगतीर हे मिसा भेटयतात. फातिमा मोरस, अनिता नोरोना, सेवरीन लुइस, शोभा लोबो, बरे काम मेळचे खातीर निखिल नितेश, बरी प्रपोजल मेळचे खातीर केकविटा डिकोना, पीटर मुनिसाच्या बऱ्या भलायके खातीर मार्क मुनिस, देवादीन रोमेल कुलासोच्या आत्म्याक फेलिसिटा कुएलो निकुटाम, देवादीन अरुणाच्या आत्म्याक किरण आणि अमर, देवादीन जेम्स मोंतेरो आत्म्याक लेस्ली गिट्टो, देवादीन मेरी डिसोजाच्या आत्म्याक शांती डिसोजा, देवादीन फ्रांसिस नाझरेताच्या आत्म्याक देनोरा डिसोजा, कुटुंबांत देवादीन जाल्यार सरो आत्म्या खातीर जानेट पिंटो, ल्हान बाळ देवादीन जाल्यार रोशन डिसोजा, देवादीन अन्ना मरिया आणि जॉन मार्सेलाच्या आत्म्या खातीर कॉलिन लोबो, देवादीन क्लिफोर्ड लोबोच्या आत्म्याक कॉलिन लोबो, देवादीन जॉन रोमाल्ड लोबोच्या आत्म्या खातीर कॉलिन लोबो, देवादीन सिल्वेस्टर आणि मॅग्दलेन डिसोजाच्या आत्म्याक कॅनी लोबो, देवादीन जोसी आणि जेफ्री डिसोजाच्या आत्म्याक कॉनी लोबो, देवादीन रोमाल्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर कॉनी लोबो, देवादीन जेरोम डिसोजाच्या आत्म्या खातीर तेरेजा डिसोजा निकुटाम, देवादीन रोजलिन मोंतेरोच्या आत्म्या खातीर आनी कुटुंबांत देवादीन जाल्यार सर आत्म्या खातीर गिरिटा कुटिनो, देवादीन आलिस आणि निकोलासाच्या आत्म्या खातीर मेइसी फर्नांडिस, देवादीन सेवरीनच्या आत्म्या खातीर ग्रेगरी कुटिनो, देवादीन कामिल डायस आणि कोसेस क्रास्ताच्या आत्म्या खातीर डेनिल डायस, देवादीन पास्कल पिंटो आणि मॅग्दलेन डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक रुफिना डायस, देवादीन लिओनेल डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेलरॉय लोबो निकुटाम, देवादीन तोमस मोंतेरो हाच्या आत्म्याक रोसली डिसोजा, देवादीन जाल्यार सर कुटुंबाच्या आत्म्या खातीर सुनील आणि रोजी कार्लो, देवादीन रोज क्रिस्टिना पिंटो हिच्या आत्म्या खातीर मार्गरेट रोड्रिगस, देवादीन अंजेलिनाच्या आत्म्याक सुनीता आणि देवादीन अंजेलिनाच्या आत्म्या खातीर सुनीता. हांच्या सांगता आमचे सर्व इरादे आणि गरज्यो जेजू बाळका मुखार दवरया. धन्य देवाक अर्घ दिवया. जेजू बाळका जावन जोडिल्ल्या सर्व उपकाराक अर्घ दिवन आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया. तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक खावलालेता वेदीस शिनेव तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हावेक पडटा नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या द्रैक म्हाका. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच आज जेजू बाळकाचो दीस. जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपे देण्यांक अर्गां दिवचो दीस. जायतीं तेसांवां तुमी आमकां दिल्यात. तुमच्या तेसांवां पासून प्रत्येक कृतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतले. आयचो संदेश दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशी जाल्ल्यांक बरें करा, शिरकतल्या पासून मागा. हें कशें साध्य? दुस्मानाचो मोग करचो कसो हें चिंताप जायते फावटी आमच्या मतींत उदेलां जावंक पुरो. पूण मोगाची आनी एक कुसावन आसा बोक्सांनी. आमकां असाध्य म्हणलें कितेंच ना. सुवार्थ वरवीं कितेंच सतान करूंक आमच्यान जायना. पूण निस्वार्थी मोगान बरेंपण आमकां करीत तर तीस करपाक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची दोन तोंडां दुसारून वायटा दरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वचत बगेवन सदांच संवकवार मरिये सगळ्या रिरुथांनी भुगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेतार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुयें. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावं पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाच. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी ताका पवित्र आनी मोगाची देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सस्निकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या चड शेगूण अपराध चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सानी तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय
उपकारी मोनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून असो. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी अत्मीक काव्यांनी गायन करण तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. उतरांत जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सुम्या जेजूचें नांवीं करा. ताच्या मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. सर्वेस्पराक ना वाडा ताच्या मंदिरांत. ना वाडा ताका बोव उंचल्या निवासांत. ना वाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक. ना वाडा ताका ताच्या अगणीत वैभवा पासत. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. ना वाडा ताका तुतुरी वाजोवन. ना वाडा ताका वियोल विणें घेवन. ना वाडा ताका दमडीच्या नादाक नाचोन खेळोन. ना वाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजोवन. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. ना वाडा ताका कैथळां बुडोवन. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. वय ताची स्तुती करूं दी. ना वाडा ताका किणकुळे हालोवन. हर एक जिवी सोम्याक वाकण दी. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. चालू काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका काम दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासून मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्यांक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरून काडय नाका. तुज्या लागचें विचारतल्यार एकल्याक दी. आनी तुजें म्हण कितें आसा तें कोणेय काण व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटीं विचारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांदूळ तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्याक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची. कित्याक तो अणूक खऱ्या आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची इजती करिनाकात आनी तुमची इजती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फायसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फायसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोक्सांनी मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालून आनी बरोवन ताच्या मेजून
तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू बळकथई मगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचो संदेश दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितेल्यांक बरें करा, शिराप तेल्या पासत मागा. जसो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. पोरण्या चलयांक मैजेचे एक नियम, दोळ्यांक दोळो दांतांक दांत. ह्या वेळार आमी चिंचे आसा मैजे क्रूर गी, रागिश्ट गी, मैजेच्या दोळ्यांत रगत नातलें गी. पूण हो संदेश त्या काळार, हे नियम त्या काळार पारीकपणाचे न्हय, हे नियम काकुळतेचें जावन आसलें. कोणा एकल्याचें बोट कातरलें तर तो सगळो हातच कातरतलो, कोणाचो एक पाय कातरलो तर आनी एकलो ताचो गुमटीच कातरतलो. कोणेय चूक केल्या तर त्या चुकीक दोडत्या मापान शिक्षा दिवची एक रीत आसली. आनी देखून मैजे एक नियम हाडटा की तें चूक केल्यार त्या प्रकार मात्र तुवें त्या चुकीक शिक्षा दी जाय. दांतांक दांत मात्र, दोळ्यांक दोळो मात्र काडी जाय, असले एक नियम पोरण्या चलयांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण हांगासर जेजू तितल्या रावयना. ताच्या की एक मॅट मुखार चलता. उजव्या पोल्याक कोणी मारता तर तुजो दावोय दाखय. 1 मैल चलोवंक तुका करता तर 2 मैलां चल. कोण तुका इन्साळ करता तर ताका पाटी तूं कितेंच दिनाका. बक्षी हो संदेश आयच्या वांजेलांत स्पश्ट आसा. जुदेवांक पेलो म्हळ्यार कोण, आनी एक जुदेव मात्र ताचो पेलो, आनी एक जुदेव ताचो पेलो म्हूण ते मानून घेतले. पूण हांगासर हे पेलो केवल कुटुंबा संबंदांत मात्र न्ही, हर एकल्यांक मोगान बोगसून संतोश वांटून घेवंक, हर एकल्याच्या गरजांत पावोवंक, नवो संबंद रुपीत करूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता, प्रेरण दिता. दुस्मानाचो मोग जेजूच्या शिकवणेचो एक वांटो. बोगसून जेजून ताची शिकवण जिवाळ दवरली. बोगशिल्ल्यांक मात्र बोगसांनी आमी जोड घेता. बोगसांनी मोगाची आनी एक कूस, मोग आसलो मात्र बोगशिता. बोगसूंक सुलभ न्हय तरी हातून एक विशेश आसा. बोगसांनी दिवचे थंय ताचे थंय दैवीकपण दाखयता. जो कोण प्रतिकार हागें दाखयता ताचे थंय आसलें तें उणेपण आमकां स्पश्ट दिसता. बोगसांनी दिनांतलो कुडीन मतीन आत्मीक रितीन कश्ट जाता. पूण बोगसांनी दिवचो कुडीचें मतीचें समाधान तो जोडून घेता. हर एकलो पातकी, हर एकल्या थंय पातकी सैम आसा. आमचे थंय अस्कत काय आसा. कोणीय आमकां दुखयल्यार आमकां राग येता. आमी तांकां पाटी जाप दिता. एका म्हण जातीक, खंयच्या एका म्हण जातीक आमी कितल्या मोगान पोसल्यारय तांकां दुखयल्या वेळार ती जापतात. वगेच रावनान हे तांचे सैम. पूण आमच्या ह्या अस्कतपणांतावन, ह्या पातकी सैमातावन वयर येवंक देवान आमकां कृपा दिल्या. आमकां बदलूंक साध्य आसा. स्वार्था वरवीं कितेंच करूंक असाध्य, पूण निस्वार्थ मोगान जायतें करूंक आमी शकता. 3 प्रमुख संगती ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत बदलाव हाडूंक सांगतात. केदाळा बोगसूंक आमी मुखार सरता. जेजूच्या मोगांतय सडीत गुंडायेन रोमूंक आमकां साध्य जाता. बाबार्थांत आमी थीर रावता. क्रिस्ताची खरी भुरगीं जावन शेवट जोडूंक आमकां साध्य जाता. तर तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें
हजर जाता आसतना तेच कृपा हेरांक बगसूंक हेरांक थंय संतोष मांटून घेव नवो संबंद रुता करूंक कृपा ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओबून दिता वास्तुका सर्वेस्परा सृष्टिरचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्यादातारा दयेन ओपून घे आमकां. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तेची आनी शांतीची सर तुज्या महिमेक फावो तें मान आमी देशें कर आनी ह्या पवित्र गुंठांत वांटो घेव एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक आमकां निर्मेळ हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सेवा आसूं आमचे काळजां उबारुये आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये व यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रेतीन तुवें मनशाक रोसलोय नेतीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाखणटात तांचे संगता आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी दुखा छय छय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका छय उंचर्गी दुखा छय छय. बापा करूच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण ददस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन साला,
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि उजिवेत सोडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडानी रग सुतले आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मरे देवाचे माई संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू पुतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी ते सवा सांगात घाल. जेजून शिकयल्लें तें प्रार्थन सांगात म्हणये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां मोगोस आनी आमकां काळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तूं जेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. महिमेगसो गुर्तुसा एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू,
तुझे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय पातकी हांव सर पडता गुन्या वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेम तुका लालेता दर्ये जेजू बोगोस जेजू हर एक घडी सांगा दी जेजू जेजू तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय. प्रार्थुयें. सर्वेस्पराचे वे देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावडतांक तूं बसताय आनी जिवीत देताय. तुझ्या मगाच्या पुताचे आमोल एक मास रखत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाच्या हाताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेतार देव बाप पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बळका जेजूक नवे. मनशाच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सरकारांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनार्यांक शिकयलो जेजू नेसरी मन्ना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची तेसावां बळका जेजू मुखार दवरया. जायत्यांनी तांच्या वैयक्तीक तेसावां पासून मागोवंक सांगलां. कश्टार आसात, पिडेंत आसात, आस्पत्रांनी आसात, विविध रितींनी गांवांत परगांवांत कश्टून आसा. आमची वैयक्तीक जें कितें कर्ज आसा देवाची कृपा बळका जेजूची मजत ह्या पवित्र घडये आमी मागून घेवया. प्रार्थुये. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात वेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातकिनीर उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता
श्रेमी तर तूं सुदैव आनी स्तेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मर्यादावची माया मग बापया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बळकाक मागणें. ए अच्या पंचा जेजू बळका आमच्या बेसार फाळसांचेर एका कुळतीची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले मोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान आमची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्कस आनी निरासपण तुजे कोमोग आनी बुसावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपेदन्यांक मौनपणी आमी अर्घां दिवया. अर्घां मागणें. ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां केल्ल्या देवळ्या उपकारा खातीर आमचेर अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं सावनसाय सुदैव रस्तारांनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारू दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणांत मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा साव बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. कसोवच्याक वजन वामोवच्याक लागीं आपयलें तुवें. कर हाडू तर वजन आमचें दिसत लोकांक जिवीत नवें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. मोगाळ पुत्रा सोबे अवकार मरिया आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान गुसाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.